नमस्कार. तुमकां सगळ्यांक अक्षय तृतीयेच्यो हुनहुनीत परबी. हिंदू शास्त्राप्रमाण 3:30 मुहूर्तातलो अत्यंत शुभ असो हो अक्षय तृतीयेचो मुहूर्त मानतात. हिंदू दिनदर्शिके प्रमाण वैशाख शुद्ध तृतीया म्हणजेच अक्षय तृतीया. ह्या अक्षय तृतीयेच्यो तुमकां सगळ्यांक परबी. पुराणा प्रमाण अक्षय तृतीयेच्या दिसा सत्ययुगाचो आनी त्रेतायुगाचो जन्म जालो अशें मानतात. ह्या दिसा श्री बद्रीनारायणाच्या मंदिराचे दरवाजो अक्षय तृतीये दिसाच उगडटा आनी लोकांक बद्रीनारायणाचें दर्शन घेवपाक फक्त अक्षय तृतीये दिसाच मेळटा. इतलेंच न्हय तर नरनारायणाचो अवतार आनी विष्णूचो 10 अवतारा पैकी एक अवतार परशुरामाचो अवतार अक्षय तृतीये दिसाच जाल्लो अशें पुराणान सांगलां. अक्षय तृतीये दिसा सकाळ फुडें गंगा स्नान करचें आनी देवाची पुजा करून दिसाची सुरवात करची अशें म्हणटात. पण कांय कारणान प्रत्येकाक गंगा स्नान करप शक्य नासता. देखून प्रत्येकानी आपापल्या लागींच्या नदी आसा किंवा जर समुद्र लागीं आसा जाल्यार थंय वचचें आनी स्नान करचें आनी मागीर देवाची पुजा करची. ताजे उपरांत कोणी एक गरजू व्यक्तीक किंवा जो गरीब आसा गरजवंत आसा ताका तूप, साखर, चीज, गोड, वस्त्र अशें दान करचें आनी ब्राह्मणाक दक्षिणा दिवची. प्रत्येकाक आपापल्या परीप्रमाणे दान दिवपाचें अक्षय तृतीयेक जर केलें जाल्यार हें पुण्य अक्षय उरता म्हणजे ताचो नाश पावना अशें मानतात. जर सामकेंच शक्य जायना जाल्यार निदान एका गरजवंताक एक सत्री आनी चपलाचो जोड दान दिवचो अशें शास्त्रांत म्हळां. अक्षय तृतीयेक लागींच्याच न्हंयत वा दर्यांत न्हांवचें. न्हंयत वा दर्यांत न्हातना गंगेचें आवाहन करून गंगा स्नान करता अशी भावना मनान धरून भक्तिभावान प्रार्थना करची. सूर्याक नमस्कार करून अर्घ दिवचें. करप चड बरें अशें मानून राजा यत्न करतना विष्णू सहीत लक्ष्मीचें पूजन अक्षय तृतीयेक करताले.
नमस्कार. नमस्कार. तुमका अक्षय तृतीयेचे परबी. तुमचे नाव? मिसेस सोनिया गावणेकर. तुम्ही आज अक्षय तृतीयेचं औचित्य साधून भांगर व्हरपाक आयल्या काय हरशीच कित्या खातीर म्हणून आयल्या? ना मुद्दम अक्षय तृतीयेची व्हरपाक आयला. कित्या खातीर? कारण कितें? अक्षय तृतीया हो एक शुभ मुहूर्त आसा आणि 3.5 मुहूर्ता पैकी हो एक मुहूर्त मानलो वता म्हणून मुद्दम त्या दिसा भांगर खरेदी करपाक येतात. म्हणजे तुम्ही अक्षय तृतीये खातीरूच खासा घेवपाक आयल्या? हय. तुम्ही येयल्या दयाराम ज्वेलर्स हांगा आणि आता मेळुया तांचे मालक शैलेश चोडणकर हांकां. नमस्कार शैलेश भाऊ. तुमकां अक्षय तृतीयेच्यो परबी. थँक्यू. म्हाका सांगात अक्षय तृतीये दिसा तुमकां भांगराच्या हाका गिरायक चड आसता काय एज युजल लोक येतात? ना, लोक मुद्दम 1 जानेवारी लागलो की मुद्दम म्हणजे अक्षय तृतीयेकूच रावता की अमुकूच टायमार अशें म्हणजे त्या दीस मुहूर्त असो स्पेशल धरलो जाता म्हणून मुद्दमूच 1-2-3 महिने वचून आनी नेमके त्या मुहूर्तारूच घेवंक जाय अशें म्हणून रावता म्हणून त्या दीस मातशी चड गर्दी आसता. पण अक्षय तृतीये खातीरूच कित्याक येता अशें सर? ना, म्हणजे प्रत्येक जाण ते हिंदू हेतून तुका एक खंयच्या तरी बऱ्या मुहूर्तार ते शुभ कार्य आसता त्या खातीर तुका सोने म्हणजे तुका लक्ष्मीत मानली जाता त्या खातीर तुका त्याच मुहूर्ताक रावता म्हणजे चडशे आमचे अशें कितें फेस्टिवल आसता दिवाळी चवथ अक्षय तृतीया अशें ठरावीक आसता म्हणून जानेवारी लागतकूच मागीर मुद्दम ह्याच मुहूर्तार अशें रावता. ठरावीक गिरायकां त्या दिसाक घेवपाक मुद्दम प्लस एडिशनल मागीर कोण आसा पळय ते तुका त्या मुहूर्ताक आनी चुकयना.